गोंय सरकारच्या वतीन आमी हाय पॉवर कमिटीची मिटींग जी घेवपाक जाय आशिल्ली ती आतांच नुकतीच हांव म्हज्या बरोबर हेल्थ मिनिस्टर CS all the secretaries, health secretary, education secretary, all the concerned department heads, okay, including director of information, director of tourism आणि कलेक्टर्स हांची सगळ्यांची मिटींग जाली आणि काही बाबतीत गोंय सरकार म्हणून आमी जे निर्णय घेतल्या हे सगळे निर्णय जे आसा हे फाल्यां सांजे 12 पासून लागू जातले. फाल्यां रातची 12 पासून हे सगळे निर्णय लागू जावपाचे आसा. ताजी एडवायजरी जी आसा ही गव्हर्मेंटा कडल्यान इश्यू जातली आनी ती आतां थोड्या वेळान ऑलरेडी इश्यू जावपाची आसा. ऑलरेडी आतां पर्यंत थर्मल गन वापरून टेम्परेचर चेक केलो वतालो म्हणजे एअरपोर्टाचेर. ऑलरेडी वी हॅव डिसायडेड द थर्मल स्कॅनर आनी आमी गोंय सरकारा कडल्यान परचेस करून तांकां 2 थर्मल स्कॅनर एट अ एअरपोर्ट, 1 थर्मल स्कॅनर एट अ MPT आनी प्रत्येक रेल्वे स्टेशनाचेर ईच थर्मल स्कॅनर पयलीं एअरपोर्टाचेर दितले, ताज्या उपरांत आमी MPTचेर दितले आनी ताज्या उपरांत रेल्वे स्टेशनाचेर. कित्याक थर्मल स्कॅनरूय आमकां परचेस करपाक की खंयच्यान मेळटा कितें हें ऑलरेडी आमी हेल्थ सेक्रेटरी इज वर्किंग ऑन इट. ओके, अर्जंटली थर्मल स्कॅनर परचेस कर म्हटल्यार वेळ पडल्यार फाल्यांच्यानूच एअरपोर्टाचेर घातले वयतले वीच इज द फूल प्रूफ. म्हणजे ईच अँड एवरी डोमेस्टीक अदरवायज इंटरनॅशनल पॅसेंजर शूड पास थ्रू द थर्मल स्कॅनर आनी वन्स ही पास थ्रू द थर्मल स्कॅनर ताजे सगळी रिडिंग्स जी आसा ही थर्मल स्कॅनराचेर येयली वता. म्हणजे ईच अँड एवरी पॅसेंजर वील बी स्क्रीन. काही डिसिजन्स जी घेतल्या क्लोजर ऑफ द स्कूल, कॉलेजीस आणि एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूट ऑल इन्क्लुडिंग फ्रॉम द अंगणवाडी टू हायर एड्युकेशन पर्यंत ही सोमारच्यान टील 31 ऑफ मार्च पर्यंत एक्सेप्ट दोज आर गोईंग फॉर द एग्जाम्स. ज्यो बोर्ड एग्जाम्स आसात म्हणजे आयदर गोवा बोर्ड आसतली किंवा खंयची हेजी CBSE एग्जाम्स आसतली. ओके, ओन्ली एग्जाम्स फक्त आमी चॅक केल्या आतां पर्यंत फक्त गोवा बोर्डच्यो एग्जाम्स चालू आसा तितक्यो आसतल्यो. तांचे पेपर जे आसा हे कंडक्ट जाले वयतले 31 ऑफ मार्च. स्विमींग पूल्स, ओके, सिनेमा थिएटर्स, ओके, अँड कॅसिनो अँड स्पा 31 मार्च पर्यंत फाल्यां सांजेच्यान. स्पा सेंटर सुद्दां ही कंपल्सरी क्लोज आसतली. पब्लीक स्विमींग पूल, हां, बोट क्रूजूय बंद. कसिनो 31 मार्च पर्यंत बंद. आमी फाल्यां सांजेच्यान 31 मार्च पर्यंत बाय टेकिंग सगळी प्रिकॉशन्स घेवपा खातीर राज्यान हे सगळे 31 मार्च पर्यंत बंद करपाचे डिसिजन्स घेतले. पब, क्लब, डिस्कोज सगळे बंद. नेक्स्ट एडवायजरी फॉर द इवन दो फॉर द शिमगो उत्सव द लोकल कमिटी कॅन टेक द डिसिजन आयदर घेवपाचो काय ना घेवपाचो. कारण बरेचशे कडल्या शिमगो उत्सवांनी म्हणणें की लोकलूच येता. कारण बऱ्याच जाणांचे फोन फीडबॅक आयले. कारण थोड्या शिमग्यांनी म्हणटा ते भायले कोण येना थंयचेच लोक येता तरी सुद्दां आसत जाल्यार आमी म्हणटा की दॅट इज अप टू देम. ओके, दे कॅन टेक द डिसिजन. इवन दो आतां पणजे आसतलो, मडगांव आसतलो, तांच्यांनी डिसिजन घेवचें की कशा पद्दतीत करचें आनी प्रिकॉशन घेवचें हें तेंच्यांनी ठरोवचें. ओके, गव्हर्मेंट फोर्स करचो ना घे म्हणून आनी गव्हर्मेंट फोर्स करचो ना बंदय कर म्हणून. आमी ऑलरेडी कलेक्टरांक इन्स्ट्रक्शन्स दिला की कसल्याच पद्दतीचे गॅदरींग, कसल्याच पद्दतीची मिटिंग्स ह्या पद्दतीचे हाज्या फुडें म्हणजे फाल्यांच्यान सांजेच्यान ताज्या फुडें तुमी परमिशन दिवचें न्ही. इलेक्शनच्या बाबतींत आमी प्रिकॉशन्स घेतला. अगेन अवर हेल्थ सेक्रेटरी, स्टेट इलेक्शन कमिशन्स, दे आर ऑल इन टच. तांकां जितके सॅनिटायझर्स जितके जाय तितके आमी मोठ्या प्रमाणात प्रोवायड करतले. आनी इवन दो द मास्क ओन्ली फॉर द स्टाफ, इलेक्शन जो स्टाफ आसा तांकां मास्क प्रोवायड करतले. लोकां खातीर थंयसर आमी सॅनिटायझर जे आसा हे उपलब्ध करतले. दीस द प्रिकॉशन्स वी हॅव टेकन. ओके, त्या ती सगळ्या लोकांनी म्हाका दिसता कॉपरेट करप अत्यंत गरजेचो आसा. टुरिजम एक्टिविटी स्टेटी कडल्यान ज्यो आसा पळय न्ही त्यो बॅन आसा. स्टेटी कडल्यान कोणूच भायर ट्रॅव्हल करचो ना. फॉरेन कंट्रीचें ट्रॅव्हलिंग आमी सगळें बंद केलां. इवन दो आउट ऑफ द स्टेट ट्रॅव्हल जे आसा पळय न्ही स्टेटी कडल्यान हे सगळ्यांचे बंद केल्ले आसा. आमी नेबरींग स्टेटाक आमची जशी महाराष्ट्रात प्रत्येक स्टेट आपली एडवायजरी इश्यू करीत आसा. आमकां धाडपाची गरज ना. फ्रॉम द सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री दे आर ऑल्सो गेटिंग द एडवायजरी. सो दे आर फॉलोईंग देअर ओन एडवायजरी.